गाइज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. आणि सांजच्या टायमार ना आतां सांज जाल्ली आसा. सांजच्या टायमार हांव ब्लॉग स्टार्ट करता. सो आमी ना वचपाक भायर सरल्या, म्हणजे मम्मी आनी काकी सद्या वयता ताळखुळ्याची भाजी हाडूंक. सो तेंच्या बरोबर हांवूय भायर सरलें वचपाक. एक रावंड जातलो म्हटलें म्हाजो आनी पासय जातली तितलीच भाजी, तितलो टायमूय वयतलो. सो तेंच्या बरोबर वचपाक भायर सरला आनी ती फुडें फुडें चलता. तेंच्या बरोबर हांव फाटल्यान चलता. सो पळोवया आमकां ताळखुळो खंय मेळटा तो, लागींच मेळटा काय लांब मेळटा तो. पयलीं लागींच मेळटालो बट आतां तितलो रुजोंक ना तो. सो पळोवया खंय कसो मेळटा तो ताळखुळो आनी कुड्डूची भाजी. जी जी गांवान आसा तांकां खबर आसतली ताळखुळो आनी कुड्डू कितें तें. तरी बट तुमकां हांव दाखयतलेंच, मम्मीन बीन काडली काय कसो कितें आसता तो ताळखुळो आनी कुड्डू तो. सो गायज चला या. आणि पळयात ही सद्या फुडें चलता बट हांगसर न्हय वाट तितली सारकी ना. पावस पडलो काय अशें जाता रानान स्पेशली. इतले वाट बीन मागीर ती चिकचिकीत जाता, चिकल जाता सगळे कडेन. सो ही पळयात सगळीत कडेन चिकल आसा. चिकल क्रॉस करून वचोंक जाय आमकां आतां. आणि आमी नाही तो चिकल क्रॉस केलो. चिकल क्रॉस करतना हांवें शूट करूंक ना, कारण पॉसिबल जायना जालें म्हाका. आनी क्रॉस करून आमी फुडें येयलीं, तरी पूण आमकां ताळखुळो काय गावोंक ना अजून. आनी मदीं मदीं हांव गोप्रोन शूट करता, मदीं मदीं मोबायलान शूट करता. गोप्रोची कशें कितें व्हिडिओ येता ती म्हाका एडिटींग करतना कळटली. सो मदीं मदीं हांव मोबायलूय यूज करता, मदीं मदीं गोप्रो यूज करता. पळोवया. आनी सद्या कशा मोबायलान म्हाका संवय जाल्ली आहा, गोप्रोन मातशें म्हाका हें जाता, सेटींग स्लो करून जातलें. आनी आमी रान आसलें आमच्या हांगासलें तें क्रॉस केलें. आतां रस्त्या लायनीक पावला. सो गाडयांचो आवाज स्टार्ट जालो. आनी रस्त्यार आमी पावली. रस्तो बाय एकदम क्लीन दिसता. आनी पावसान काळोख केला. आमी सत्री बीन हाडूंक ना चड, एकूच सत्री हाडल्या मम्मीन. आनी आमी आसा दोगां जाणां, सत्री आसा आमच्या कडेन एकूच. आनी मम्मी बीन फाटल्यान चलता. सो रस्त्यार पावली आमी. आनी पळोवया ताळखुळो आतां तरी खंय मेळटा जाल्यार. खंयच दिसना आमकां, ताळखुळोय दिसना आनी कुड्डूय दिसना. तितलोच आमचो एक रावंड जातलो, नाल्यार ह्या सायडीन येवप जायना आमचें. हांव तर येयत ना, म्हाका कितलेशे दीस जाले आसतले ह्या सायडीन येयल्या. आनी आमी वचूंक सोदता हिरा फार्म, जाणां आसतलीं चडशीं जाणां. हिरा फार्माच्या थंय चड करून गेलीं जाल्यार वयतलीं आमी, कारण हिरा फार्म फेमस फार्म आसा आमच्या गांवांत. सो खंय आसतलें तें तुमी गेस्ट करा. हांव एक्झॅक्ट आमच्या गांवाची प्लेस सांगूं शकना, नांव सांगूं शकना, बट हिरा फार्मा कडेन वचपाची ट्राय करतलीं आमी. इतक्या लांब येवन न्हय आमकां ताळखुळो दिसलो. ऑलमोस्ट कितल्या वयर येयली आमी चलत. आनी ही पळयात ताळखुळो काडटा. हें पळयात, अशी पानां आसता ताका ताळखुळो म्हणटात. पळयात हांगसर ताळखुळो कोणी व्हरोकूच ना. मम्मी गेल्या थंय. काडला. आनी पावस काळोख करता. आनी काकी ती पळया थंय काडटा आनी मम्मी हांगसर काडटा. पळय मगे कितलो बरा. आनी हांगसर पळयात हो जो दिसता सगळो तो ताळखुळो. आनी ताळखुळो आसता पळय तो पावसानूच मेळटा स्पेशली आमकां गांवान. असो गांवान न्हू, रानान नाल्यार तुका ताळखुळो मुश्कील मेळपाक.
हांगसर कितले बरें आहा, हिरवळ सामकें. आणि मम्मी म्हणटा पयलींच कोणी काडला खंय हो ताळखळो, काडलेलो हा. काडला जाल्यार फुडें या मगे. काडलेलो कसो काडटली तूं? मदीत अशें कशें आतां मदीत वत येता. हे पळय मदीत वत येता सामकें आनी मदीत काळोख जाता. आनी पळयात काकी हांगसर काडटा. काडलो गे, गावलो तरी तुका? आनी हांगासलो न्हू ताळखळो कोणी तरी काडला. सो फुडें वचपाचो प्लॅन करता आमी. चलया. सो अशी वयता ह्या वाटेन. कुठला गे कोणी तरी आणि हांगसर आमी येयली पळयात, ते ऑलरेडी कोणी ताळखळो काडलेलो परत काडूंक मेळना अशा. आनी मदीं मदीं पावसाचे थेंब पडटात. पावस येता दिसता. सत्री एकूच हा. हांवें आनी मम्मीन एकूच सत्री हाडल्या. मम्मी सांगताली म्हाका रेनकोट घे म्हणून. बट आमी ज्या प्लेसीर येयल्या पळय ती भरपूर लांब आसा. भरपूरूच लांब येयल्या घरा कडसून आमी, स्पेशली ताळखळो काडूंक. लाकडां मेळना, लोक लाकडां पिड्ड्यार करतात आसतना. आणि कडक वत पडला ना. हरशी पावसान काळोख केला पण कडक वत आसा सामकें. मदीं मदीं ताळखळो मेळटा आमकां, मदीं मदीं मेळत ना. आनी ती ताळखळो काडटा त्या म्हणसर हांव म्हाजें कामूय करता. व्हिडिओ एडिटींग करता मदीं मदीं, कारण व्हिडिओ म्हाका पोस्ट करूंक जाय आतां. आनी हांगसर आमी रानान येयल्या पळय, थंय नेटवर्क बरी आसा. ताका लागून म्हटलें व्हिडिओ दिसना आसतले तुमकां. हे पळया. सो आनी इतलें रान आसा पूण अजिबात ताळखळो खंय दिसना. पयलीं तरी ना ताळखळो इजिली घरा सायडीक बीन मेळटालो, पूण आतां पळयात ह्या जंगलान इतलें रान आसा हे, बट खंय ताळखळो ना. हे पळयात. आनी ही दोगांय नाय बऱ्या पिशव्यो घेवन येयल्या ताळखळो गावतलो म्हण, पूण ताळखळोच ना. आनी आमी कुड्डूय बीन गावतली म्हणून येयल्ली. कुड्डू खंय गे? ताळखळो ना आनी कुड्डूय ना. ताळखळोच ना, कुड्डू कसो मेळटलो? आनी पावसान पळया एकदम काळोख. ताळखळोय गावंक ना आमकां चड आनी कुड्डूय मेळोंक ना. कुड्डू तर अजिबात मेळोंक ना. सो हेंच्यांनी दोगांनी प्लॅन केलो की आमी अशीच रावंड मारीत या. आनी आमच्या हांगसर लागींच हिरा फार्म आसा फुडें मातशें गेल्या उपरांत. सो थंय मेरेन एक रावंड मारून येवया, एक 5-6 मारून येवया. पांय तितले सैल जातले खंय. सो आमी आतां 5-6 मारूंक वयता. हे पळयात. पासय मारून येयसर पावस ना येयल्या बरो. आनी हो जो व्यू दिसता तो गोपुरान शूट करता हांव. सद्या गोपुरान शूट करता. सो हो व्यू दिसता. कितले बरें दिसता न्हू. आनी पळयात ही दोगांय चलत येता सुशेगाद गजाली करीत करीत, रान पयत पयत. एक चढाव काडलो आमी, बरो मोठो चढाव काडलो हिरा फार्मा कडलो. आनी कोणाक हिरा फार्म खबर आहा ते कमेंट करून सांगा म्हाका. कोण कोण हिरा फार्मान येवन गेला ते म्हाका कमेंट करा. आमच्याच गांवान आसा ती हिरा फार्म. आनी हो चढाव भयानक व्हडलो आसा. पावस ना म्हणून बरें जालें आमकां हांगसर मेरेन येवं.
पावस असलेले आम्ही येवची नासले हांगा आनी हांगसर घरां जाली मगे पळय आतां न्हू हांगा पयलीं घरां बीन नासलीं आतां करता करता हांगा घरां जालीं. आनी इतली चलत येवन आतां खंय तरी आमकां ताळखोळो गावला. तोय बीन कितकेशेच लांब तरी पण बारीकूच आहा ताळखोळो. हो पळय दाखयता तुमकां हो जो दिसता पळय तो आसा ताळखोळो. हे पळयात हेका म्हणटात ताळखोळो. आनी मम्मी थंय गेली. मम्मी एकीकडे वयता काकी एकीकडे वयता. आनी कोणाचे पेटे येयले पळयात आमकां पळोवन. कितल्या वयर गावलो न्हू. तोय बीन बारीक आनी हो म्हाका दिसता ग्रावंड आसा हांगसर भुरगे बीन खेळटा दिसता. प्लॅन आमी केल्लो हिरा फार्मा कडेन वयतली म्हणून आनी अर्देक गेली बीन बट अचानक पावस सुरू जाला आनी सत्री आमचे कडेन एकूच आसली सो परत प्लॅन आमचो कॅन्सल जालो. तशें आमी घरा येवपाक भायर सरली ही पळयात आनी सगळे कडेन चिखल चिखल जाला सो म्हटलें की घरा गेल्लें बरें. सो गायज सद्या आमी आतां वयता घरा ऑलमोस्ट पावत येयली आनी भयानक जीव जॅम जालो कारण एकदम कडक वत मदींच पावस पडटालो आनी अशें जावपाक लागलें अर्देक पावस पडटा अर्देक पावसूच पडना अर्देक रोड ओलो आसा अर्देक सामको सुको आसा. सो प्लॅन केला आमी घरात गेल्ली बरी काळोख केल्लोय बीन पावसान सो तेका लागून आमी घरा येयली आनी ताळखोळो तितलो गावंक ना जितलो आमचो जीव जॅम जालो चलो. सो डायरेक्ट तुमकां घरा वचून मेळटा त्या म्हणसर बाय बाय.